तांकां नोटीस वता. नोटीस गेलो की तांकां आयदर एक्चुअली बीएलओ लेवलाचेर नोटीस आयली तो मनीस आहा थंयचे तेजी कॅन्सल जावपाक. थोडे कडेन तांकां परतो डेप्युटी कलेक्टरा म्हऱ्या वचचें पडटा. एक दीस गेलो तेगेलो डेप्युटी कलेक्टरा म्हऱ्या वचपाक. सो अशे नाक आशिल्ले त्रास ह्या सगळ्या वोटरांक आतां हे नवें जे कितें आयलां पळय फॉर्म 7 तातूंतल्यान जावपाक लागला. दुसरें एक पयर आमी जेन्ना ताजे म्हऱ्या गेले तो म्हणपाक लागलो 5 वर्सां जर कोण घरा कडेन ना जाल्यार तेगे नांव डिलीट जातलें म्हण. आतां डेप्युटी चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कितें म्हणटा तो कितलो वर्स ना जालो म्हण तेगे नांव जायना. कितलीं वर्सां ताणें वोटींग केलें ना कोणें तेगेलें नांव काडप म्हण कायद्याक खंयच ना. तो केन्ना जेन्ना तो फॉरेन नॅशनल जाता तेन्ना एखादें तुज्यान काडपाक जाता. बट दॅट ऑल्सो टू बी डिटर्मिन्ड बाय द होम मिनिस्ट्री. द इलेक्शन कमिशन हॅज नो बिझनेस टू डिसायड समबडीज नॅशनॅलिटी. दॅट सुप्रीम कोर्ट हॅज मेड इट क्लियर. सो तो प्रिरोगेटिव्ह बी तांचे कडेन ना. आतां हे लोकांक इतले त्रास आसा हेतूंतल्यान. आतां लग्न जाल्ली बायल ती जर नवी लग्न जावन आयला ती 2002 पयलीं खंय आशिल्ली. मागीर थंयचे मॅपिंग त्या पर्टिक्युलर हेतूंतलें मॅपिंग करपाक जाय. लोलया एक बायल लग्न जावन आयला कुंकळची. बीएलओची जबाबदारी कुंकळचो रोल पळोवन तें मॅपिंग करपाचें आनी क्लियर करपाचें. ताणी केलें ना तें. आतां तेगेलें नांव डिलिशनाक घातलें ऑलरेडी. सो इतलो बायलांक त्रास केलो तांणी. लग्न जावन आयिल्ली बायलांक खूब चड करून तेंगे नांव बदलता. खूब हेतूं भितर नांव बदलता गेले लग्न जातकीर. सो हे टोटल हांच्या मर्जीचेर इलेक्शन कमिशनाचे जे लोकल लेवलाचेर ECIचे काम पळयतात डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हांच्या मर्जीचेर ही सगळीं कामां जातात. BLO गव्हर्नमेंट सर्वंट चडशे ते मिनिस्टराले आनी आमदाराले आयकतात आनी ते आयकून ही नांवां डिलीट करपाचो हो जो कारस्थान रचला भारतीय जनता पक्षान ताजे विरुद्ध आमी हो मेमोरंडम आज डेप्युटी इलेक्टरल ऑफिसरा दिला. आनी ताका सांगला क्लियर कट गायडलायन्स इश्यू कर टू द ऑफिसर्स आनी एज वेल एज एक जायरात दी सगळे पेपरा भितर. एडवर्टायज इट सो इतले वायड पब्लिसिटी दी की प्रत्येक वोटराक कळपाक जाय की वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स. किती जाल्यार तुगे नांव डिलीट जावपाक शकता आनी डिलीट जावपाक नजो जाल्यार कितें करपाक येते ताणें. ह्या ऑफिसांनी ताका इतले त्रास करतात जंय अमकें सर्टिफिकेट नाका दुसरो डॉक्युमेंट कोता येता ना म्हणटा तो हेच सर्टिफिकेट जाय तुगेलें तेच सर्टिफिकेट जाय. आनी लोकांक नाहक हे ECIन त्रासाक घातला. हे स्पेशल रिव्हिजन जे कितें करता पळय आमी सांगला ताका की हाजेर लोकां मदीं इतलो असंतोष. आतां काणकोणा एनी टायम लोकांचो मोर्चा वचपाक शकता ऑन द गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स दोज हू आर इन्वॉल्वड इन दीस. बिकॉज 323 नांवां इज नॉट अ स्मॉल नंबर इन वन कॉन्स्टिट्युएन्सी. इट्स अ ह्यूज नंबर. आनी ह्या 323तले 300 वयर कॅथलीक लोक. सो दिस इज सिलेक्टिव्ह टार्गेटिंग द वे दे आर डुईंग. उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बेंगाल जो मॉडेल ताणें हें केलो पळय मायनॉरिटीची नांवां कट करपाचो तो मॉडेल ह्या सरकारान आतां गोंया भितर चालू करपाचो प्रयत्न केला. वीच वी एज गोवा फॉरवर्ड पार्टी वील अपोज टूथ अँड नेल. आमी एक पळयतले. आमी डेप्युटी कलेक्टराक सांगला काल आनी एकाय बी सांगला एक जेन्युइन नांव डिलीट जावपा नजो. आनी एक जेन्युइन नांव जर डिलीट जाली जर जायत जाल्यार देन वील बी कंपेल्ड टू टेक रिकोर्स टू अदर मिन्स. आय जस्ट ऍड टू इट 2 गजाल्यो. एक म्हणल्यार आमचे गोंयकार भाव जे लंडनाक कामाक आसात किंवा मिडल इस्टाक कामाक आसात आनी हांगा आसात लंडन म्हणात पोर्तुगालाक कामाक आसात आनी जे इंडियन सिटीजन्स ज्यांच्यांनी पासपोर्ट सरेंडर करूना ज्यांच्यांनी आपले इंडियन पासपोर्टूच दवरला आनी दे आर पोटा खातीर कारण ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हणून लंडन वचून नोकऱ्यो करप हाज्या खातीर जे थंय गेल्या ते 6 म्हयने येतात. अशें करून हेय सोदून काडून अशें वोटरांक टार्गेट करपाचो एक सिस्टमॅटीक एक सॅनिटायझेशन चालू आसा. आनी हे करपाक लागून कितें म्हणटात ते जे 13 डॉक्युमेंट जे लिस्ट केला लास्ट आधार कार्डूय आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंटरव्हेन्शन इन द बिहार मॅटर आधार कार्डूय मॅन्डेटरी केल्ले. आधार कार्डूय आतां जाता म्हूण 13. आतां अशें जालां बा प्रशांतान सांगलां तशें की खूब कडेन हे 13 डॉक्युमेंट सोडून भलतेच हाड म्हणटात डॉक्युमेंट. 13 डॉक्युमेंट सोडून भलतेच डॉक्युमेंट हाडप विच इज नॉट मॅन्डेटरी. क्लियर डायरेक्शन आसा फ्रॉम ECI की 13तले खंयचो एक डॉक्युमेंट जर प्रोड्यूस केलो इट हॅज टू बी सॅटिस्फायड. पूण हांगा तशें जायना. हांगा डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा हे हाड ते नाजाल्यार दुसरे हाड. क्लासीक केस तुमकां एक दिता हांव फातोर्डा मतदारसंघात. एक एक्स इंडिव्हिज्युअल ताजे बापायचे बर्थ सर्टिफिकेट ना कारण त्या टायमार केली ना आनी पूण तो जो रावता इतले वर्सां घराची जमीन आहा जमनीचे पेपर आहा आज्याच्या नांवार आहा. 13 डॉक्युमेंटान वन ऑफ द थिंग इज की डॉक्युमेंट चलता आज्याच्या नांवार आसलें म्हण चलना. अशे तरेचे सिस्टमॅटीक हे चालू आमी नजरेक हाडून दिला. अँड वी वील नॉट कीप क्वायट बिकॉज दिस इज गोईंग टू अ फायनल फेज.
आणि आम्ही प्रत्येक मतदारसंघात जर आमचे हे आसा युनिट्स प्रेझेंट वी विल टेक अ स्ट्रॉंग स्क्रुटनी ऑफ दिस. कारण हे जर आम्ही आता जर उगे रावले, प्रशांतान सांगले की 300 मतां काढल्या म्हणून, कितलेशे एफर्ट तुम्ही बीजेपीचे आमदार पळयल्यात जे 100 मतांनी निवडून आयल्यात, 100, 110, 210, 300, 600. सो दीज थिंग्स कॅन इफेक्ट द रिझल्ट ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन. सो अशे तरेन मास करप आणि जे लंडनाक कामाक आसात आमचे भाव नोकरे पोट भरपा लागून थंय आसात, जे स म्हणे येता आनी तांचे नांवां डिलीट, तांचे नांव टार्गेट करप, तांची नांवां डिलीट करप, हे करप, हे आमी खपून घेवचे नात. विजय सगळ्याच्या लिडरशिपीक खाला आमी खास करून हाजेर वॉच दवरतले. आणि कम वॉट मे वी हॅव डायरेक्टेड देम, प्रशांतान ताका क्लियर सांगला की यू ऑल इश्यू अ एडवायजरी ऑन ऑल द न्यूज पेपर्स सो दॅट कॉमन मॅन तो वाचता ताका कोणाची आधाराची गरज ना. पेपर फोन इफ डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस किंवा स्थानिक मामलेदार ऑफिसरांना तांकां जर शाणपणां सांगता देन दे कॅन स्लॅप दॅट एडवायजरी ऑन देअर फेस. कारण हे जावना एडवायजरी सारखी क्लियर कट लोकां पर्यंत पावना म्हणून हो मॅच जाला. आणि हे लोकां पर्यंत कशें पावप हाजेर वॉच दवरप आमी करतले.